सरकारान बायणाची 121 नुस्तेमारांची घरां मोडपाची नोटीस काढल्या ती पुरायपणान बेकायदेशीर आसा। कोर्टान ही घरां मोडची न्हय म्हण स्थगिती दिल्या। नुस्तेकारांची घरां मोडपाचो थाराव काढून सरकार नुस्तेकारां आड वावुरता। CRZच्या नांवान सरकार कायद्याचें उल्लंघन करता। MPTक फायदो करून तांच्या हिता खातीर सरकार गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारी करपी भावांचेर अन्याय करता असो आरोप ऑलेन्सियो सिमोयस हांणी केला। ज्या भाजपा सरकाराक सत्तेर हाडूंक नुस्तेमार वावुरलेले आज तांचीच घरां मोडपाची सरकार तयारी करता अशी टिकाय तांणी फुडें केल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। 2012 and 2014 हिंगाचे बायणेचे लोक ह्या सरकाराक प्रेझेंट BJP सरकाराक दीस आनी रात वावुरले हांकां जिखपाक काडपाक लागून आयज हो सरकार इलिगल काम केलें। कित्याक आयज आमकां स्टे मेळना हेजेर कळटा की हेंची गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट झोनाची पळय ती डिमोलिशन ऑर्डर वॉज रॉंग। जेन्ना CRZ नोटिफिकेशन क्लियरली म्हणटा की स्टेट हॅज टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट कोस्टल कमिटीज in which magistrate and 3 fishermen has to be the representative of the committee to legalize houses which was built prior to 95 and which did not take a formal approvals. म्हणजे formal approvals म्हळ्यार कितें? So how you demolish the houses? कशें तें शोकॉज नोटीस काडलें? हेजेर कोता की सरकार फिशरमॅन आख्खो गोंयचो फिशरमॅन जावं नाल्यार इंडियेचो फिशरमॅन जावं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिशरमॅन ऑर द कॉमन पीपल ऑफ गोवा। गव्हर्नमेंट वायलेट करता CRZ आणि सेकंड सायड म्हणटा फिशरमॅन वायलेट करता CRZ. CRZ was brought to constitute to protect the traditional dwellers of the coast, not to benefit Adanis and Jindals or any personal benefit. आमकां जेन्ना फायनल डेमोलिशन ऑर्डर येयलो तेन्ना आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान आमकां स्टेटस को स्टे दिले। तेजेर आमी जायते हॅप्पी आहा। आमी हायकोर्टान गेले कित्याक म्हणल्यार आमी ट्रुली आनी रायटफूल आहा म्हूण हिंगा तेका लागून आमी हायकोर्टान गेले आनी तेजेर आमकां स्टेटस को स्टे दिले। आमी जे CRZान घरान आसा ते लोकूच आहा घरा भितर आनी कोण जानवर आनी कितें कांय ना। हांव सांगूं सोदता आनी एक मिलिंद नायकान स्पेशली एक शेड केला सुण्याक धरपाक लागून। तेतून फॅन बी आहा तेजी 2 सुणे आहा आनी एक फॅन आहा। जर तर आपल्या जनावरांक धरपाक लागून इतली फॅसिलिटी करूं शकता जाल्यार आमकां नुस्तेकाराक कितें करना। सो हांव सांगू करता की सरकाराक अंटील रिहॅबिलिटेट आमच्या हिंगाची घरां उडोवपाची न्हू।